दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 7. दानियेलाची दर्शना. 4 मोनजातींचे दर्शन. बाबिलोनाच्या राया बेलशेज्जराचे रासवडकेच्या पहिल्या वर्सा दानियेल आपल्या हांतरुणार आड पडून असताना ताका एक सपन पडले आणि ताचे तकलेंत दृश्यां दिसली. ताने हे सपन बरयले. ताने हाचे वर्णन हे परी केले. हांवें दानियेलान राती दर्शनांत हें पळयले. अंतराळाची 4 वारीं व्हडलो समंदर हालयताली. त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मोनजाती भायर सरल्यो, एक दुसरे भाशेन दिसनातली. पयली मोनजात शिवां भाशेन दिसताली, पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचे काळीज दिलें. उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मोनजात देखली. ती आस्वेला भाशेन आसली. तिचे एक भुज वयर आसले. तिच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भाशेन आनी एक मोनजात म्हाका दिश्टी पडली. तिका पाठीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक 4थी मोनजात देखली. ती भयानक, भिरांकूळ आनी बलिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले. सगळे साबण ती पिठो करताली आनी उरलेलें तें आपल्या पांयांनी मस्तिताली. आदल्या मोनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसलीं. हांव हीं शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टी पडलें. ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक हुमटून काडलें. ह्या शिंगाक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी एक तोंड. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवीं आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिवासन एका उज्याच्या आखट्या परी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार थावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटाली आनी हजाराचे हजार ताचे सेवा करताले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. तेन्ना ते शिंग उलयतले त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलों. आनी हांव पळयत आसतना ते मोनजातीक जिवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून तिचे भस्म केलें. हेर मोनजातींची पदवी काडून घेतली आनी नेमलोलो काल आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतालीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नास जावचो ना. हांव दानियेल म्हज्या मनांत कळवल्लो आनी म्हजे तकलेंतलीं दर्शनां म्हाका थरथरावंक लागलीं. हांव थंय लागीं आसलेल्या एकल्याशी गेलो आनी ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें म्हूण हांवें ताका विचारलें. ताणें म्हाका जाप दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ म्हाका उगडापो केलो.
ह्यो वड 4 मनशांती म्हळ्यार पृथ्वेर उपजतले ते सौग राय. पूण राजपदवी भोवरत्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी ती सदांकाल ससनाच्या ससनाक तांचीच जातली. उपरांत हेर मनशांती प्रास वेगळी आनी भोव भिरांकूळ आसलेले, लोंकडाचे दांत आनी पितूळच्यो धावल्यो आसलेले आनी खावन पिठो करून आनी उरलेले पांयांनी मस्तितले ते 4 मनशांती विशीं सारके समजून घेवंक हांवें सोदलें. तिचे तकलेर आसलेल्या 10 शिंगां विशीं आनी भायर येतले त्या आनी एका शिंगा विशीं, म्हणजे ज्या शिंगाक जागो दिवंक 3 शिंगां पडलीं आनी जाचेर दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी जें हेर शिंगां प्रास व्हड आसलें, त्या शिंगां विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. हांव पळयत आसतना ते शिंग भक्तां कडेन झूज करून तांचेर जैत व्हरताले. पूण सांतो आयलो आनी ताणें भोवरत्या देवाच्या भक्तां खातीर न्हीद करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज्य आपणा आदीन करचो वेळ पावलो. ताणें म्हाका अशी जाप दिली. 4 मनशांत म्हळ्यार पृथ्वेर उपजतले ते 4 राज्य. हें राज्य हेरा राज्यां प्रास वेगळें आसतलें. सगळी पृथ्वी तें ग्राशितलें, पांयां तळा ती मस्तितलें आनी तिचो पिठो करतलें. 10 शिंगांचो अर्थ असो, ह्या राज्यांतले तेग राय उपजतले आनी हांचे उपरांत आनी एकलो राय. हो राय पयल्या रायां प्रास वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा रायांक सकला उडयतलो. भोवरत्या देवाचेर तो आड उलयतलो, भोवरत्या देवाच्या भक्तांक सतयतलो आनी पवित्र खाळ आनी धर्मशास्त्र बदलूंक सोदतलो. भक्त ताचे आदीन जातले 1 खाळ, 2 खाळ आनी अर्दो खाळ पर्यंत. उपरांत न्यायसभा बसका घेतली, ताची राजपदवी काडून घेतली. ताचो सत्यानाश जातलो, ताचे निसंतान जातलें. रायपण आनी पदवी, आकाशा पोंदल्या सगळ्या राज्यांचे व्हडपण भोवरत्या देवाच्या भक्तांचे परजेक मेळटलें. भोवरत्या देवाची पदवी ससनाची पदवी. सगळीं साम्राज्यां ताची सेवा करतालीं आनी ताचे आयकतालीं. हांगा हें वर्णन सोंपता. हांव दानियेल, म्हज्या मनांत भोव कळवळ्ळो आनी म्हजें तोंड धवें जालें, पूण हांवें हें सगळें म्हज्या मनांतच दवरलें. आमेन.